नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक नयोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। कळंगुटे कांदोळे गोंयकारांच्यो जमनी हडप करपाक आमदार मायकल लोबोचो मेळटा तेको। आरजीच्या मनोज परबाचो आरोप। नावशी मारिना प्रकल्पाचो बसतलो पारंपारीक नुस्तेमारांक फटको। काँग्रेस सरचिटणीस फिरियातो फर्नांडीस दितले नुस्तेमारांच्या आंदोलनाक तेको। कळंगूट रस्त्याची जाल्यार चाळण पीडब्ल्यूडी करता वयल्या वयर कामां। लोकांक सोंसच्यो पडटात त्रास, थळाव्या लोकांचो आरोप। भलायकी केंद्रात लायट ना जाल्यार लायट येसर वाट पळोवपाची काय। मोबायलाच्या उजवाडात उपचार सुरू करपाचे। सांगेर भलायकी केंद्रात घडिल्ले घडणुकेचेर मंत्री फळदेसायचो परतो प्रश्न। शेतकी धोरण तयार करचे पयलीं दिवसले गांवांगांवांनी वचून जाणून घेतले शेतकऱ्यांच्यो अडचणी। नवे पिळगेक शेताची आवड निर्माण करपाची शेतकऱ्यांची मागणी। आनी रोसांच्या फुलांच्या शेतीन आसा फायदो। फुलांतल्यान मेळूं येता बरें उत्पन्न म्हणटा रोसांचे पीक घेवपी शेतकार। आता खबरो विस्तारान। कळंगुटे कांदोळे सारख्या वाठारांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांनी हडप केल्यात। बिगर गोंयकारांक हाचे खातीर थळावो आमदार मायकल लोबोचो पुराय तेंको मेळटा असो आरोप आरजीच्या मनोज परबान केला। हालीं तेंपार गोंयांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांकडल्यान हडप करपाचे प्रकार वाडल्यात। कळंगुटे आनी कांदोळे वाठारांत अशे जायते प्रकार पळोवपाक मेळटा। ह्या जमनींचेर बेकायदेशीर बस्त्यो उबे रावल्यात म्हूण आरजीपीचो आरोप। थळावो आमदार मायकल लोबो खंय अशा प्रकारांक तेंको दिता म्हूण मनोज परबाचो आरोप। आरजी खंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ह्या प्रकरणात जे घुसपलात तांचेर कारवाय करपाची मागणी करतले। जे लोकल्स आसा ज्यांचे जमनी ज्यांचे जागे ह्या मायग्रंटांनी चोरला आनी फ्रॉम 1997 1998 टील डेट ते झगडत आसा। कोणाचे 2001 पासून केस चालू आसा, कोणाची 98 पासून चालू आसा। आनी आमी हेंय तुमकां सांगता की हे जे केसीस झगडटा पळय हितून तांकां सरकाराचो कसलोच हेल्प मेळना, सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचो कसलोच हेल्प मेळना। हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी चोरून तेंच्यांनी आपली नांवां घातलेली आसा। भितर रातोड आसा, लमाणी आसा, इस्माइल्ला आसा आनी कोण कोण अशे भरपूरशीं नांवां आसा जी गोंयकारांची न्हू। जे मेल्ले मनीस आसा जे 1961 81 82 मेला तेंची सेल डिडां 2005 जाल्ली आसा। सो 2005 जावन तेंच्यांनी सेल डिडां केली आनी तेंचे प्रॉपर्टी विकले आनी आयज पासून तेंच्या प्रॉपर्टीन हें काम चालू आसा। आयज पासून जर ते प्रॉपर्टी कामां चलता ती आडोवपाक गेले जाल्यार तेंचेर ते मायग्रंट पुलीस कंप्लेंट करता आनी पुलीस हांकां व्हरता आनी हांकां क्वेश्चन करता। सो इमेजीन की हो डबल इंजीन सरकार हेच्या पयलीं 2007 जेन्ना काँग्रेस आसलो, काँग्रेस डबल इंजीन आनी बीजेपी डबल इंजीन ह्या दोगांयनी मेळून गोंयकारांक कशें रस्त्यार हाडला। आतां हें आमच्या कडेन हे सगळे फायली आसा। ही सगळी जी मॅटर आहा पळय डिफरंट आसा। भितर कोर्टाचे जजमेंट पासून आसा। एका मॅटरान कोर्टान सांगला की डीओपीन गेले जानेवारीन 30 तारखेर जजमेंट येयला की डीओपीन जे एक मायग्रंट इल्लीगल 267 जी घरां आसा ही 267 घराचेर 1 वर्सा भितर कितें आहा तो निकाल लाय म्हणून कितें आहा ती केसीस आहा ते काबार कर म्हणून। म्हणजे येस ऑर नो, आयदर ते इल्लीगल कर डेमोलिशनाक घाल नाल्यार ते प्रूव कर की बाबा करेक्ट आहा। तर तेका फक्त 2 म्हयने उरला, ते 2 म्हयन्याकूय आमी रावला। आमचो भाव बॉम्बेच्यान स्पेशल येयला, तो गोंयकार पूण बॉम्बे रावता, तेची माय बीन आतां बॉम्बे गेले जाल्यार ती थंयच्यान हांगा येयले आपल्या प्रॉपर्टीचे कंटिन्युअस फ्रॉम 2001 पासून ते झगडत आहा। फ्रॉम 2001 तेंच्या हितून पयलीं एक हट जालो, मागीर हट करून मागीर तेंच्या आवय बापायक मायग्रंट मारपाक येयले, झगडे जाले, हे विटोन ते थंयच्यान गोंयांच्यान हांगा थंय गेल्या। आनी आयज इमेजीन करा की आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयान रावपाक सुद्दां जागो ना। आनी हांकां एसआयटीन हे सगळे केसीस एसआयटी ना हें तुमकां सांगपाक सोदता। आनी एसआयटीन ही मॅटरां आसा पळय ती एसआयटी कडल्यान तांकां कांयच सामको रिप्लाय येना, पूण ओरल तांकां रिप्लाय येता की तुमी सिव्हील कोर्टान वचा, हे प्रायवेट प्रॉपर्टी हे आमकां लागना, लँड ग्रॅबान लागना, हे लागना ते लागना, असली रिजनां करता आनी तांकां धाडून घालता। सो हे सगळी जी मॅटर आसा ही घेवन आमी आयतार नाल्यार सोमारा आमी फाल्यां नाल्यार परवां सीएमाची जशी अपॉयंटमेंट मेळटली सीएमा कडेन आमी बसतले, सगळी मॅटरां घेवन सीएमा कडेन वयतले आनी ताका सांगतले की जे जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तांकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय आनी जे मायग्रंटांनी
आनी इल्लिगल थंयसर घरां बांदल्या ती डेमोलिश करून तेंचो जागो वेकंट करून तांकां जागो तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. नावशीचो प्रस्ताविक प्रकल्प पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ हाडपी आसा. गोंय सरकार गोंयची संस्कृती दाखोवचे परस भायली संस्कृती दाखोवपाक सोदता अशी टिका काँग्रेस सरचिटणीस कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान केला. मरिना आड रस्त्यार देवपी नुस्तेकारांक काँग्रेसीचो तेंको आसतलो अशें तांणी सांगलें. नावशी मरिना प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखल्याची गरज नाशिल्ल्याचें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आमकां आयज कळून आयला की जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट जाचेर लोकांनी गोंयच्या लोकांनी स्पेशली सांत आंद्रेच्या लोकांनी शिड्डोनच्या लोकांनी नुस्तेकारांनी रस्त्यार आयिल्ले आनी एक लढाई स्टार्ट केल्ली की आमकां तो नावशी मरिना प्रोजेक्ट नाका म्हूण. आनी जेन्ना मॅटर कोर्टान पावली तेन्ना गोंयच्या सरकारान एफिडेवीट फायल केल्ले सेईंग की आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचे ना म्हूण. आनी सगळो लोक गोंयचो लोक खुशालभरीत जाल्लो. आतां आमकां कळून आयला MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांचे एक सिंगल इंजीन हांगा दुसरें डबल इंजीन थंय आसा. तांणी बॅक डोरांच्यान क्लियरन्साक लागून सांगलां की एनवायरमेंटल क्लियरन्स नाका म्हूण. ही पिशापणां कित्याक हो पळय प्रोजेक्ट येता नावशी मरिना प्रोजेक्ट हो दर्यान येता. नावशी जुवारी नदी वता पळय थंय आनी ते नदयेन 1,00,000 स्क्वेअर मिटर ते कॉन्क्रिटायझेशन करतले फॉर बर्थींग फेसिलिटी फॉर यॉट्स. यॉट्स कोणाचे आमच्या गोंयकारां कडेन घडना. हे फक्त श्रीमंत लोक भायले आनी दिल्ली पाटयेचे येतात. ते फक्त म्हणटात तांकां बिसायड्स बर्थींग ऑफ यॉट्स आनी मेंटेनन्स खंय खंय हॉलिडेयांक येतले प्लेजर स्पेंडींग. हे प्लेजर स्पेंडींग म्हणजे आमकां खबर आसा ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन आनी सगळे हे नाका जाल्ले करता पळय ते गोंया पिड्ड्यार केला ते. प्लस कल्चरल एक्टिविटीज खंय आमचे जे कल्चर आसा आमची संस्कृती आसा तसलीच म्हाका दिसता आनी खंय ना. आयज हो सरकार आमची संस्कृती बाकीच्या भारताक दाखोवच्या सुवातेर भायली संस्कृती हांगा हाडूंक सोदता. हाका काँग्रेस पाटयेच्यान आमी आश्वेसन दिता लोकांक की आमी फाटीं रावचे ना. मॅटर कोर्टान आसा बट ही जो आसा परती लढाई वी विल टेक इट टू द पिपल्स कोर्ट. लोकांच्या कोर्टान वतले आनी लढाई चालू दवरतले. कळंगूट रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हाका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जातात. भौशीक बांदकाम खातें फोंडकुलां भरपाचें काम वयल्या वयर करता असो थळाव्यांचो आरोप. रस्तो सारको करपाक सरकारी यंत्रणेक खंय पुरायपणान अपयश आयलां अशें लोक बेजार. रस्तो बेगोबेग सारको करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पयशे जर एक नजर मारशे जाल्यार रस्त्याची चाळण जाल्लेली आसली अजूनही आसा. पॉटहोल अजूनही आसा. बागा रोड घेवच्यो ज्यो जायकाचे हेका लागून ते चेंबर्स घातले अजूनही पावसान कॉलेप्स जाता. एवरी आफ्टर द रेन्स ते रिपेरूय जाता पण पर्मनंट सोल्युशन्स कोणूय घेवंक ना. आता जशें तुमी म्हटल्यार ते PWDन एक प्रेस दिल्लो की 27 किलोमीटर तेंच्यांनी हॉटमिक्स केलो रस्तो. आनी सेम क्वेश्चन हांवें आयज सरपंचाकूय विचारलें बाबा 27 किलोमीटर जर PWDन हॉटमिक्स केल्या गेल्या 2 वर्सां जाल्यार ते रस्ते आहा खंय. कित्याक आमी प्रत्येक रस्त्याचे सर्वे केला आनी एकदां आमी अशें सर्वे केल्ले की आमी लोकेशन वायज पॉट होल्स खंय खंय आहा आनी कितले आहा ते मार्क करून गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. हे गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं तितून आमकां उण्यांत उणे मोर दॅन 200 पॉट होल्स आमी आयडेंटिफाय केल्ले एंटायर कळंगूट. हे आमी ड्रॉइंग काडून फोटोग्राफ काडून ताचे प्लॅनाचेर मार्क करून दिल्ले. आनी जर तर PWD म्हणटा गेल्या 2 वर्सांक तेंचे 27 किलोमीटर हॉटमिक्स केला बाबा ते इज इट ऑन द पेपर ऑर इन रियलिटी हें तेंच्यांनी सांगचें आमकां. आनी हे 27 किलोमीटर जो रस्तो विदाउट पॉट होल फ्री आसा तर जाल्यार तो खंय खंय आसा जाल्यार आमी तेंच्या नजरेक दाखयता बाबा खंयचो रस्तो अजून पासून पिड्ड्यार आसा. हेच्या पयलींय पिड्ड्यार आसलो आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं पिड्ड्यार आसलो जे अजून रिपेर जावंक ना. हॉटमिक्स खंय केला ते आमकां खबर ना. बिरेस्तारा सांगेर प्राथमीक आरोग्य केंद्रात लायट नाशिल्ल्यान अपघातांतले एके जखमी बायलेचेर मोबायलाच्या उजवाडांत उपचार करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ताचेर थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिल्या. सुभाष म्हणटा लायट ना जाल्यार लायटीची वाट पळयत बसपाचें. ते परस मोबायलाच्या उजवाडांत उपचार सुरू करप हेच योग्य न्ही काय म्हणून सुभाष फळदेसायचो परतो प्रश्न.
ताका टॉर्च घेवचो पडटा आनी ते टॉर्च घालून मारले जर जायत आतां आमी मेडिकल रिसर्चर न्ही किंवा मेडिकल फिल्डा भितर कितें करप ना तें आमकां खबर ना एखादे वेळ लायट ना आनी नॉर्मली पसून कितेंय जर टॉर्च घेवन करता जर जायत आमी लायट येता म्हणल्यार रावप काय त्या डॉक्टरान ताका तातडीन फर्स्ट एड किंवा उपचार करप हो प्रश्न आसा आमी पळयतले की इफ देर इज अ फ्रिक्वेंट फेल्युअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सांगेम जाल्यार आमचे कडेन केन्नाय कंप्लेन येवपाक केन्नाय खंय कसलेय गोश्टीक जाले जर जायत इतली एग्रेसिवली वचपाक जायना वी हॅव टू गिव टायम फॉर ऑल सिस्टम्स टू बी इन प्लेस आतां सांगे सारक्या भागां भितर PHC आमी बांदतात आनी ताका CHCचोय दर्जो दिवपा खातीर आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा सो जेन्ना CHC जातले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जातले PHC वेल्यान जाल्यार अपग्रेडेशन जालें नवी बिल्डींग आयली आनी आमकां नवे स्टाफ मेळटले नवे डॉक्टर मेळटले नवी सवलती मेळटल्यो त्या खातीर सगळें हें एका रातीन भितर शक्य जायना हांव निवड नवे शेतकी धोरण तयार करचे पयलीं गांवांनी वचून शेतकारांची अडचणी समजून घेयात मायनिंग वेवसायाक लागून शेतां आनी सैमीक उदका स्रोतांक काबार कशी जाल्यात ताचो नियाळ घेयात फक्त अनुदान मेळचे पुरते नवे धोरण आसचें न्हय जाल्यार आयचे पिळगेक शेती वेवसायांत आवड निर्माण करपाची तजवीज करची अशी मागणी दिवचलच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या मागीर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी आसा कोल्ड स्टोरेज आसा हेजे तुमकां सजेशन्स घेवंक मेळटा मागीर एग्रीकल्चर सॉयल एंड वॉटर कन्जर्वेशन आसा बांद बी कशें दवरपाचें जर तुमकां कितें चेंजीस जाय कितें स्किमी जाय कितें जर तुमचे सजेशन्स आसा जाल्यार तेजेर दिवंक शकता मागीर परत जर तुमकां कितें मार्केटिंगाचो इशू आसा जाल्यार तेजेर बी तुमकां सजेशन्स दिवंक शकता ह्यो ज्यो स्किमी आसा पळय ह्यो टॉप टू द बॉटम टू द टॉप आसा पयलीं कितें गव्हर्मेंट करताली की वयल्या लेवलाक गव्हर्मेंट लेवलाची पॉलिसी जाताली आतां हे सगळे शेतकाऱ्यांक तुमचे कितें हें आसा सजेशन्स आसा ते घेवन आतां ह्यो स्किमी आसा पळय त्यो आमी फुडें तुमचे सजेशन धाडटली गव्हर्मेंटाक खरी गरज जी आसा ते सरकारी सपोर्ट हो गजाल जरी ठीक जाली तर शेतकऱ्याच्या विशयाची स्वेच्छा दखल घेणे गरजेचे आसा आयज ती घेतली वचना आम्ही पळयता खंयची पेपरार बातमी येयली जाल्यार सुप्रीम कोर्ट रोखडेच तेजी स्वेच्छा दखल घेवन खंयचो इश्यू जर आसा तो रोखडोच तेजेर निर्णय दिता तशें आयचे घडयेक गरज आसा जी आमच्या पॉलिसीन अंतर्भूत जावपाची गरज आसा मायनिंगाचे जे परिणाम आहा दुश्परिणाम सगळ्या शेतकऱ्यांक भोगचे पडल्या गोंयभर म्हणून आयज तेजी स्वेच्छा दखल कोणीच घेतलेली ना थंयसरली माती काडपाचो विशय जो आहा तो शेतकऱ्यांक कोर्टान वयचे पडटा कितलीशींच वर्सां केसी लढचे पडटा सरकारी अधिकारी आसा किंवा मायनिंग अधिकारी आसा हे पगारान थंय कोर्टांनी फावटी मारता आनी शेतकऱ्याक आपलो दिसावडो सोडूनय थंय नाचचे पडटा जर ही दखल जर घेतली जाल्यार शेतकऱ्यांक व्हडलो सपोर्ट जो आसा तो जातलो आमच्या सेकंड जनरेशनाक पयशे दाखोवचे पडटले आम्ही जे हांगा शेतकरी आहात ते सगळे उमेदीचे उर्शी कलाकार पयशे कितले येता म्हणून एकल्यारूच सांगते की आपल्याक अमके पयशे ह्या दिसांक मेळटा आनी मेळटले अशें रेअर आसतले कारण ह्या एग्रीकल्चर सेक्टरान त्या सेक्टरान पयशे येवपाक जाय पयशे थंय आसा 100% पयशे आसा पूण ते पयशे आमच्या बोल्सांत कशे येतले हेजेर आमच्या कडेन सगळी यंत्रणा आसा ICR आसा आमच्या कडेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा सगळ्यो गोष्टी आहा परंतु आमकां पयशे मेळना काळजी घेतल्या उपरांत आमकां सुकोवंक जाय पावस मदींच आयलो हे जालो म्हणून तुमकां सांगता सरकार हे सांगता न्हय ते फक्त इलेक्शन येयले काय घोशणा करतात तितकेच आतां तुमी सांगता आत्ता कोण तरी म्हणटालो की 6,000 आपणाक येवंक ना बरोबर तेचें अरे शेतकरी कितले ते पयलीं तुमी काडा सगळे करा फक्त 4 शेतकऱ्यांक तुम्ही 2,000 दितले किंवा 4,000 दितले व्हडली ऍडव्हर्टायज करतले एक ट्रॅक्टराची सबसिडी हांव तुमकां सांगता सुभाष कांदोळकर म्हजो वाडावयलो भुरगो 4 वर्सां गेली फक्त सबसिडी 200 फावटी तरी तेणी पणजे मारल्यो हांगा पडल्यो हांव तुमकां सांगता सरकारान हो विशय सिरियस घेवपाक जाय आता दुसरी गोष्ट जर आमचे कडेन एक्स्ट्रा कसले पीक जाले जाल्यार आमचे कडेन कोल्ड स्टोरेज ना आमचे कडेन कसल्योच स्किमी ना आज तुमकां सांगता सादो संजीवनी कारखानो आसा आमकां गोंयांत इतली साकर लागता जाल्यार ती आमी भायल्यान हाडटा पण आमचो कारखानो उबो करपाक ह्या सरकाराक जमना फाल्यां सकाळी दुसरो कोण सरकार येतलो आनी तो सरकार ही पॉलिसी स्क्रॅप करतलो ही आमकां नाका ही आमच्या फायद्याक ना
सरकाराच्या फायद्याक ना शेतकऱ्याच्या फायद्याक आसा पण सरकाराच्या फायद्याक ना म्हणटला ती पॉलिसी आमची स्ट्रेंथ जातली. तेन्ना जे आमचे शेतकरी बांधव आसात, खरे शेतकरी बांधव आसात, त्यांच्या पर्यंत पावून त्यांचे विचार घेऊन ते करचे. दुसरी गोष्ट आता एक सांगता, इरिगेशना खातीर आमचे तिळारी कॅनल बांधलो. तिळारी कॅनल बांधल्या उपरांत जवळजवळ माझेच सांगता हांव. पेडणेच्या तुये गावातल्या चिवय वाठारात रोसांच्या फुलांचो मळो रविकांत आणि श्रेया ह्या घोव बायलांनी फुलयला. दसऱ्याक लागपी रोसांक ह्या गावात मागणी आसता, ताका लागून ह्या फुलांचो बरो खप जाता. पळयात रोसांच्या फुलांच्या मळ्यांचो स्पेशल रिपोर्ट. ही कितली एकर जमनीन लायल्या? हांवें 1 एकर जमीन लायल्या ती. ही झाडां तुवें खंयच्यान हाडलेली? हांवें ही झाडां एग्रीकल्चर झोनसून अरोमलसून ते. ही तुझ्या कडेन 2 तरेची आहा, कसली जात काय आयडिया? मॅरीगोल्ड ते एक येलो अँड रेड. ही आता कितल्या दिसांनी फुल्ली? आता साधारण जाले तांकां 45 डेज सुमार जाले, म्हणजे 1.5 म्हयनो वयर जाले ताका फुल्ल्या. चवथी आदी लायले ती. आणि सरकार कडसून कितें मेळता अनुदान? अनुदान दिता म्हटले, पळया कितें. पयलेच फावटी केला तुवें? पयलीं एकदां केल्ले आमी, पयलीं 2 वर्सां केले, थोड्या प्रमाणात केल्ले. आता एक मातशें जास्त प्रमाणात केलेला अशें. आणि रानटी बी जनावरां येता? रानटी जनावरां खातीर हे अशें आमी उपाय केला. पत्रे हाडून मारले, ना जाल्यार ते दवरिना. गवेरेडे हांगा खूब आसा. फेन्सिंग बी मेळता न्हू हेचे अनुदान बी? ऑलरेडी आता काल अजून सांगना सर 5 जावंक घातला ऑलरेडी. ह्याच्या पयली कितले हे बी केल्ले? आणि कसली केल्ली? फुलां, झाडां? फुलां, भाजीपालो आमी वर्साच्या वर्सा करता. भाजी कसल्या तरेची? भाजी सगळे भेंडे, दोडगी, वाल, करेला, कोकण दुदी, काकडी. हो व्यवसाय केला फायदो आसा असो दिसता? भुरग्यांनी येवचे ह्या व्यवसायान? नक्की हेतून येवपाचें, भरपूर फायदो आहा तेतून. म्हणजे करूंक जाय आपण स्वता मेहनती. दुसरे जमीन जाय, जमीन उपलब्ध जाय, ताका पाण्याचे सोर्स जाय. आता तुम्ही एका पाणी खंयच्यान हाडटा? तर पाणी एका सध्या आमच्याकडे सोर्स आहे एग्रीकल्चरचे, हे आमकां अनुदान मेळून ते पंप आसा आमच्याकडे. ही जमीन तुमची काय भाड्याक घेतल्या? ना, आमची स्वताची जमीन आसा. स्वताची. आता फुलोन आता एक महिनो तरी जाला सारको. इल्ली स्टार्टिंग येता, पयलीं बारीक बारीक, आता ही फुल जाल्या. आता म्हाका सांगा, तुम्ही जेन्ना शेतान येता तेन्ना आणि तुमकां कोण मदत बी करता शेती करपाक? खूब आसा. आता नवीन भुरगे समज ह्या शेती व्यवसायान येत जाल्यार फायदो आसा अशें दिसता गे? हय. कितें करचें पडटलें भुरग्यांक, नवीन शेतकऱ्यांक? हाडटा ती आमची सुद्दां हांकां दाखयता, बाबा कशी कितें सगळ्यांक येता वांगडा दाखयता, बाबा एक कशें केलें उपरांत कितें जातलें. ओके, तुम्ही प्रशिक्षणय दिता लोकांक येत जाले? हय, इल्ले फडे हाडटा हांकां दाखोवपाक. वारका बिचाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉलाचें उक्तावण जालें. खेळा मंत्री गोविंद गावडे, शेतकी मंत्री रवी नायक, बाणावलेचो आमदार वेन्सी विएगस, कुट्टाळचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या उपस्थितीत वारका हांगासर शुक्रार वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉलाचें उक्तावण जालें. All the sports person and my dear friends, it gives me immense pleasure to welcome you all at this beautiful Varka beach in Goa, India. I extend my, being the Chief Minister of the vibrant tourist destination, I extend my proud gratitude to the organizers for having chosen Goa as a destination for this prestigious event. I assure the organizers for all the necessary support in the current championship as well as the events in future, and which will be help in positioning Goa on the global sporting map too. I wish all the best to all the competing teams and hope that the best team wins. Also, I'm sure that upon competing to this tournament, you will be take back the fond memories of the Goa with you back to your homeland. Once again, the welcome one and all to the state of Goa for this Volleyball World Beach Tour 2023. As our Honorable Chief Minister and all the cabinet colleagues are very enthusiastic about the sports, at the same time the culture and the tourism will take this Goa to a very greater heights. I'm not talking more on this occasion, but I wish all the teams all the best to each and everyone and have a comfortable stay in the state of Goa.
फाटल्या सेगीत 8 वर्सां सावन पर्रा इको फ्रेंडली आकाश कंदील करपाच्या सर्तीचें आयोजन जाता. अंदू ह्या सर्तीचें 9वें वर्स 10 नोव्हेंबराक ह्या सर्तीचें पर्रा आयोजन केलां. सकाळीं 10 ते सांजेचे 5 वरां मेरेन इत्सूक सर्तकांनी ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशी म्हायती थळावो आमदार मायकल लोबोन दिल्या. आकाश कंदील करपाची परंपरा तिगून उरची म्हणून ह्या सर्तीचें आयोजन जाता अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. फेस्टिवल ऑफ लायट्स आमच्या पोर्रीच्या गांवान 9th इयर म्हणजे हे फावटी 9 वर्सां स्टार्ट जाता म्हणजे 8 years कंप्लीट जावन दिस इज द 9th इयर. पार्रा इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ लायट्स. दिवाळीचे निमित्तान जी 12 तारीख आहा दिवाळी 2 दीस पयलीं आमी 2 दीस पयलीं कित्याक करता की लोकांनी आकाश कंदील आपल्या घरांनी करप इको फ्रेंडली. थर्मोकॉल प्लास्टीक यूज करपाचें न्हू हो करून सगळ्या गोंयकारांक दाखोवपाक मेन रोडार पोर्राचे हाडून डिस्प्ले करप, प्रेजेंटेशन करप आनी रातचो कॉम्पिटिशन सोंपल्या उपरांत तो परत आपल्या घरा व्हरप आनी दिवाळीच्या दिसा तो आपल्या घरान लावप आनी उजवाड हाडप आपल्या घरान, आपल्या शेजाऱ्याक, आपल्या विलेजीन. आनी म्हाका दिसता जो उजवाड पोर्रासून येता एवरी इयर ह्या आकाश कंदिलांचो हो गोंयभर आख्खे इंडियेक आनी संवसाराक गाजता. आनी त्या खातीर आमी लोकल टॅलंट जो आमचो सगळे यूथ सदांच म्हणटा की आमी नारकासूर करुया. आमी तांकां सांगतात तुमी आकाश कंदील करा. आमी नारकासुराचेर विरुद्ध उलोवपाक वचोंक ना हिंगा, पूण एट द सेम टायम जी उर्बा तांकां दिसता की आमी नारकासूर करून बरो डान्स करुया त्या 1 डे बिफोर द दिवाळी आमी म्हणटा तुमी आकाश कंदीलूय घरा लागीं करा. बरो आकाश कंदील करा. जितको टायम तुमी नारकासूर करपाक जो घेता तितलो टायम तुमी थोडो टायम तितूंतलो आकाश कंदील घरा लागीं करा. आनी आकाश कंदील आमच्या फेस्टिवल ऑफ लायट्साक हाडा आनी तुमच्या घरा लागीं तो वयर घराच्या वयर हो घरा फुडल्यान तो तुमी उजवाडाक पेटोया. हे आमचे सगळे युथा कडेन चेडे तरी तशी चेडवां जी यंग आहा 10 above, 8 and above, 5 and above म्हणजे आकाश कंदील म्हाका दिसता खुबशे धाकटुले भुरगे पासून 4 वर्साचे पासून आपल्या पेरंट्सांक सांगता की आमकां तो करपाक जावो. वी वॉन्ट टू डू आकाश कंदील, वी वॉन्ट टू डू अ स्टार. जेन्ना क्रिसमस येता तेन्ना स्टार करपाक धाकटी भुरगीं आपल्या पेरंट्सांक सांगता. पूण म्हाका दिसता वी नीड टू कल्टिवेट इट इन दियर मायंड्स. आमी तांकां सांगपाची गरज आहा की ही आमची परंपरा. आमी आदी आकाश कंदील घरांत लागीं करताले, भायलो हाडिनासले. हे आमी स्टार्ट केले करपाक कित्याक खुबशे भुरगे आकाश कंदील करपाक विसरले आनी कित्याक तेंचे पेरंट्सांनी तांकां सांगूंक ना ते बाजारांतसून हाडपाक लागले. हे बंद जावन आपल्या घरान करप आनी घरांतलो आकाश कंदील आपल्या घराक लावप, भितर दिवो पेटोवप हे इम्पॉर्टंट आसा टू ब्रिंग लायट इन युअर हाऊस. अँड वी रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑफ गोवा टू मेक आकाश कंदील्स अँड ब्रिंग इट ऑन 10th of November at 10 AM onwards up to 5:30 and displayed on the streets of Parra. Let us bring light from Parra. Let us take the light to all over Goa and all over India. पणजी पोलीस स्टेशनाक जोडिल्लो पुलीस हवालदार नितेश चोडणकराक वैजकी सुटये खातीर अधिकाऱ्याची खोटी सय करून बनावट भलायकी प्रमाणपत्र सादर केल्ल्यान निलंबीत केला. चोडणकरान 6 खेपे दुयेंस सुटयेचो लाव घेतिल्ल्यान मयेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या वैजकी अधिकाऱ्याची खोटी सय जाली. ताचो गुन्यांव चवकशी वेळार उजवाडाक आयलो. बिरेस्तारा सांजे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या मंडळाची ऑर्डिनरी बसका जाली. ह्या बसकेत सॅनिटरी पॅड, ऑटो प्लाझा इश्यू, बेकायदेशीर भंगार अड्डे आणि कोयर प्रकल्पा खातीर जागो ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. तातूंत भितर प्रामुख्यान एक आशिल्लो म्हणटा ऑटो प्लाझा. ऑटो प्लाझा म्हणटा तुमकां खबर आहा ITI बिल्डिंगे मुखार जे आमचो जो बिल्डींग आसा पळय ती थंय आमी ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटा मार्फत 5 कोटी दिवन एक बिल्डींग केल्ली सारकी. पूण आतां बाकीची ज्यो बिल्डींग आहा पूण बिल्डींग केली सारकी पूण ती आशिल्ली तशी परतून थोड्या तेंपान हें जाल्या म्हळ्यार ताका आमकां हँडओवर केलें ना. म्हणटकीर आमी आमदाराच्या मार्फत आमदारान बजेटाक प्रोविजन करून अरावंड आतां 9 कोटी आनी हाडपाच्या आनी 9 कोटी आनी ताजे नंतर आनी 6 कोटी हाडपाच्या.
अशें करून अरावंड 14 कोटी सुमार हाडून आमी टोटल तो प्रोजेक्ट करपाच्या आनी जे गॅरेजीस ज्यो आसा पळय हांगा शिवाजी चौकाचेर ऑटो प्लाझा म्हणून कॉन्सेप्ट आमी केल्लो तेन्ना ते सगळे गॅरेजीक आमी थंय शिफ्ट करपाचे. तो एक फर्स्ट पॉयंट आशिल्लो, पॉयंट नंबर 1. दुसरी एक गजाल लोकांक खबर ना म्हणजे हाऊस टॅक्साचेर. आतां ह्या वर्साच्यान आमी कितें केल्लें आसा, हाऊस टॅक्स युजली आमकां 31 मार्चार दिवपा पडटा. पूण आतां कायद्या प्रमाणे आमी पेपराचेर आउट केल्लें आसता, फर्स्ट 6 म्हयने जर तुवें दिल ना जाल्यार तुका ताका 9% पेनल्टी पडटली. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी कडेन कितें आसा, आमचो जेन्ना आमचो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना बांदलो तेन्ना आमकां एक थोडो जागा आमी बांदलो कित्या खातीर, आतां फाल्यां गोरू मरता किंवा आनी कितें जाता, खूब अशे कुत्रे मरता, तांकां आमकां सेपरेट पुरपा मेळना, काय करपा मेळना. सो अशी आमकां एक 5,000 तर जागा दिल्ली जाल्यार आमकां हें सगळें प्रोसेस करपा मेळटा. ताका लागून प्रोसिजर आमकां पायपलायनी भितर आसा. आमी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीक ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां, फॉलोअप चालू आसा. सो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन आमी ताजेर तांचे कडेन ते जाग घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी हे सुटाव करपाचो प्रयत्न करतले. प्रश्न आसा ते इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाक आमी हाजे पयलीं नोटीस धाडल्यो. पूण आतां सद्या कशें आसा, आयचे मिटिंगेक आमी डिसायड केलां की एक्चुअली एकच स्क्रॅप यार्ड आहा जे कुडचड्यार आहा तें आमी ट्रेड लायसन्स घेतले आसा, बाकीच्यांचे ट्रेड लायसन्स ना. सो तांकांय आतां नोटीस धाडून तांचेर एक्शन घेवपाचो आयच्या मिटिंगेक मंजुरी मेळ्ळी आसा. सॅनिटरी पॅडाचो जो इश्यू आसा, तो सॅनिटरी पॅडाचो इश्यू कसो आसा, लास्ट नोव्हेंबर पर्यंत ते आयज पर्यंत आमी अरावंड 29 टन सॅनिटरी पॅड ट्रान्सपोर्ट केल्ल्याक कुणय गव्हर्मेंटान एक फॅक्टरी कडेन एक जे हें आसा थंयसर टायप केल्लें आसा आनी आमी 29 टन पॅडां तांकां दिल्या अरावंड 6 लाख आनी ऑड पयशे आमी मोडलेले आसा. सो हें कितें जाता तुका आमकां हो एडिशनल आमचें बर्डन जाल्लो आसा. पर मंथ आमी म्हाका दिसता अरावंड 1 लाख एप्रॉक्सिमेटली ताका खर्च जाता आनी आमी तो कोणाक चार्ज करना. सो ताका लागून थोडे दीस हाडून ते कशें करता आमी हांगा दवरता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सॅनिटरी पॅड कशें आसता, यूज जाले म्हणटा ती जड जाता, जड जाले म्हणटा तांची वेट वाडटा. आतां हांगसर तांची रेट अशी 18 रुपये केजी. सो ताका लागून आमी 2-3 दीस हाडून दवरून ती मातशी सुकयता, सुकयल्ल्या कारणान आमकां कमी पडटा न्ही ती. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. On the golden sand, let us roll once again. Let our hearts cheer them all. Go out to host beach volleyball. Volley, 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 Goa. Volley, 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 volley. The sand is in Goa. Take it from the back court. The players are in Goa. Hit it from the back set. Volley is in Goa. Just plug it and take a deeper dish. The fans are in Goa. Don't let the ball hit the ground. Don't let the ball hit the ground. Swipe it. Don't let the ball hit the ground. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटा.